सोनवार 5 ऑक्टोबर 2024 वागियोन मारिया फाउस्तीना कोवाल्स्का मुखेल वळ ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो. नियालाक आदार. आयज आमी वागियोन फाउस्तीनाचो उगडास करता. जायत्या दर्शनांनी जेजू वागियोन फाउस्तीना लागीं उलयलो. हें सगळें आपल्या पुस्तकार तिणें बरोवन दवरलें. डायरी ऑफ सेंट फाउस्तीना. जेजूची काकळूत सगळ्या संवसाराक पावोवंक ती जाली एक विचून काडलेलें हातयार. तिका सांताचो मान मेळ्ळ्या उपरांत जेजूचे काकळुतीचें फेस्त पाप सायबान सगळ्या संवसाराक पास्कांच्या उपरांतल्या आयताराक परगटलें. जेजूची काकळूत सैतानाची पदवी मोडून उडयता. ही फाउस्तीनान कळीत केलें. ही काकळूत मनशांक परगटूंक जेजून हे उपाय वागियोन फाउस्तीनाक कळीत केले. पयलो, काकळुतसारा जेजूचो रूपकार चित्कारूंक कूड आनी रगत एक खुणा. दुसरो, काकळुतीचो तेर्स. तिसरो, काकळुतसार जेजूचें फेस्त 9 नोवेना. चवथो, 3 होरांचेर काकळुतीचो तेर्स. आयच्या पयल्या वाचपांत सैतानान देवाची परवानगी घेतली आनी जॉबाचेर जायते आटे बिटे धाडले. पूण जॉबान देवाचेर शीण करूंक ना आनी हाकाच लागून देवान जॉबाच्या नव्या बेसाचेर आदले परस अदीक आशिर्वाद घातलो. आदले परस अदीक गिरेस्तकाय, भलायकी तशींच सोबीत भुरगीं दिलीं हें आयकता हांव. शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा जेजूच्या नांवान देंवचार पर्यंत खालती जालेत. जेजू बापाक दिनवासता कित्याक ह्यो वस्तू ताणें जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो पूण सुपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो. वागियोन फाउस्तीना आनी जॉब देवाक चिटकून रावलीं देखून आपले गूट उक्ते केले. म्हजो थाराव. जेजूचे काकळुतीचें देवसांव विस्तारूंक हांव वावुरतलों.